नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमका येवकार. सरकार कोणाचे ही आमची खाशेली कार्यावळ. गोंयकार नुस्तें घेतना बारीक मोठे आणि चवीचे रुचीचे विचार करून घेतात, पण सरकार मात वेचून काडटना गोंयकार तसे विचार करून वेचतात काय कितें हाजी एकदा लोकांचे कडेन विचारून खबर विचारया आणि ह्या सरकार कोणाचे ह्या खाशेल्या कार्यावळीक सुरवात करूया. सरकार कोणाचे येतले? बीजेपीचे येतले रे. कितें तुजे भशेन मनात? बीजेपीच्या कित्याक बरे जितले वायट प्रसंग येयलो न्हू ते बरेच हे केले तेणे. एक काँग्रेसी वाल्याक जायना आसलेले, काँग्रेसी कडेन जावचेच ना आणि येयलो काँग्रेस न्हू जाल्यार कांयच करपाना. आमी फुडें वचया आणि नुस्तें कितें आयलें तें पळया. बांगडे दिसतात भरपूर आयज बाजारान. सुंगटां आणि ताल्ले बी कितलेशेच आसात. त्या भायर आयज तशी गर्दी तरी तशी कमी दिसता, पण सकाळी फुडें हांगा भरपूर गर्दी आसता. पण गोंयकारांक विचारलें जाल्यार एक अदमास येता की गोंयकारांचो राजकीय किंवा पॉलिटिकल मूड कितें आसा तो ह्या दिसांनी. जे लोकांनी पळय वत मारला ते लोक तेंची अपेक्षा आसता की कोणाचो सरकार जावं, तो BJP जावं, काँग्रेस जावं, आप आदमी जावं, कोणाचोय ते लोकांक बरें करपा जाय. जे पळय जाहीरनामा दिल्ले काय मॅनिफेस्टो, तो मॅनिफेस्टो तेणी तेजो इम्प्लिमेंटेशन जावपा जाय. तेजो जे पळय आहा ती अमलाक हाडपा जाय, पूण जायते फावटी तेजें इम्प्लिमेंटेशन जायना. लोकां आश्वासन दिता ते आश्वासनां पाळनात. सिलिंडर बी खूप महाग झाला. 1000 झाला सिलिंडर. व्हेजिटेबलूय खूप महाग आसा. ते मातशी सवाय जावपा जाय. पण बायलांनी म्हारगायेच्या विशयाचेर वेचणुकेक गेल्या वोटींग केला अशें दिसता. म्हारगायेचेर म्हणना, म्हण आमकां सरकार येता तो बरो येवपा जावो, सगळें आमची बरें जावपा जाय. आता आमी फुडें या आनी लोकांची प्रतिक्रिया घेवया. कुल्ल्यो, सुंगटां, कुल्ल्यो भरपूर आसा आयज. इसवण बरें व्हडले आयल्या बाजारान. इसवणाक भरपूर डिमांड आसता. नुस्तें आनी गव्हर्मेंट जे आसा तेका कंपेर करपाक शकना, कित्याक नुस्तें एकीच कडेन रावता. गव्हर्मेंट जे आसता अशें तशें उडी मारीत रावता. सो पूण गोंयकार नुस्तें जशें वेचता बारीक साणीन, बारीक मोठे चवीचे पळोवन, तशें लोकांनी वेचता आसतना, गव्हर्मेंट वेचता आसतना तितलो विचार केला काय कितें असो प्रश्न. पळय, जण एकलो जो वोट करता तो विचार करूनच मारता. सो ज्या मनशाच्या मनान कितें आसा तें कोण सांगपाक शकना. सगल्यांक कितें आसता, डेव्हलपमेंट जाय आसता, नोकऱ्यो जाय आसता, पण सगळे कडेन अशें मेळटा अशें ना. ओवरऑल वातावरण कितें दिसता? मिक्स दिसता. आतां कित्याक खंयची पार्टी येवपाचे चान्सीस आसा. सगळे वाटेन सगळे पार्टी रेडी आसा, आपले आपले सरकार करपाक लागल्या सगळे जण. बट आतां कोण येतले म्हणून शुवर ना. पूण राजकीय पक्ष मात भरपूर आसात म्हणपा. हय, राजकीय पक्ष तर खूब आसा आनी सगळे कडेन आतां राजकीयच चल्ला. आख्या बाजारान राजकीय चल्ला, भायर राजकीय चल्ला, सगळे कडेन राजकीय चल्ला. आतां कित्याक गोंयकार म्हणून उरला. मडगांवकार, पणजेकर, म्हापशेकर तशें जाल्या. वाटे पडल्या नुस्त्याचे वाटे पडटात तशे वाटे पडलेले. आमी फुडें सरूया आनी लोकांक विचारया. आमी नुस्तें सवाय आयज नुस्तें सवाय आसा काय म्हणटा? सवाय जातले रे. मेळटा सवाय म्हणून खावपाचें. नवो गव्हर्मेंट येयले आनी सवाय जातले रे. गव्हर्मेंट खंयचो येतलो सो दिसता तुका? आता तोच सवाय दितलो. येतलो खंयचो तो दिसता आता तुका? पळोवया न्ही कोण येतलो तो. पूण ह्या वाटी आतां हे जालें, इलेक्शन जालें पळय पयर 10 तारखेक रिजल्ट येतलो. कितें दिसता तुका, कितें जातलेशें दिसता? कोण बरो आहा तो येतो न्ही. तुमी लोकांनी वेचला म्हणटा, तूं बरो आहा तेका? बरो आहा तेका विचून लोक तेश कोना. लोक सगळे आटीने आसा अशें करून. पूण जे जातले ते बरे जातले अशी आस्त दवरया. वय वय वय. आनीकय लोकांक आमी मेळपाचो प्रयत्न करया. बांगडे भरपूर बांगडे आसात आयज. ओके, बांगडे कशे आहा आयज? बांगडे कशे आहा? बाबा 100-200 रुपयान आठ गायले. बारीक वता बाबा, पयशे नाय तांकां. व्हडले खावपा बांगडे करबोड घेवन वयताय. उणी कर म्हणल्यार मुणी कोताय, दिताय, घेताय 20 रुपया घेताय, 10 रुपया उणी घेताय गिरायका कडेन. आमी गरीबूच बाबा, आमकां खबर गिरायकाक आहा ते ना ते. आता ही वेचणूक झाली 10 तारखेक त्याचा रिझल्ट येतलो. किती दिसता तुका किती जातले? कोण येता बरो येयले पण बाबा, आनी सवाय केल्या बरो.
लायटी बिला म्हारगाई सारखे न्हू रे बाबा. म्हाका म्हाका सांग 10 तारखेक आतां रिजल्ट येवपाचो कितें दिसता तुका कितें जातलें अशें दिसता लोकांनी वोट मारला ताजेर कितें फोरकास्ट कितें दिसता तुका पळय जे मतदान जे जालां 10 तारखेर तें मतदान म्हाका जाल्यार दिसता हे पावटी एक सरप्रायज आसतलो सगळे मतदारसंघांनी प्रत्येक मतदार इवन इन फातोर्डा इज गोइंग टू बी अ व्हेरी बिग सरप्रायज दिस टाइम एंड पीपल आर लुकिंग फॉर अ चेंज a big change in a big way and to predict the result assembly result is going to be rather difficult this time. ओके सो व्हॉट डू यू थिंक 10 तारखे उपरांत वी विल हॅव डिसायसिव्ह एक गव्हर्नमेंट डिसायसिव्ह गव्हर्नमेंट Yeah, we all Goans are looking forward for a very good government this time and a government with a change. Okay, and definitely there are going to be new faces this time in the assembly. आणि आमी आतां आनीकय मातशे फुडें तुमकां तुमी हांगा पळोवंक शकता अजापाची गजालची म्हणजे इतले एकठांय बांगडे पळोवपाक मेळप म्हणजे इज अ डिफरंट सीन. आनी आयज बांगडे सवाया म्हणटा ते बारीकूच नुस्तें व्हरपाक लागले लोक अशे नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा. तर बारीक नुस्त्यांक चड डिमांड आशिल्ल्यान बारीक नुस्तें बाजारांत चड येवपाक लागल्या हितून कांयच दुबाव ना. तर आमी फुडें वचून आनीकय लोक आसा तांकां विचारुया तांचें म्हणणें कितें तें बाजारय कसो चलता तो आनी सरकारय कशें चलता तें. लॉट ऑफ पीपल अशें दिसता की दे हॅव नो होप लेफ्ट इन We have no hope in political parties because all they makes a wars once in 5 years, one day visit. No one is bothered. They keep some several promises. What do you think is the solution? कितें solution ते गेले? There is no solution. Mostly in Goa, there is no solution. All parties are cheating. हे 280 आहे बरे मीडियम साईज हे मोठी आहे ही 400 रुपयाने दिला आणि ही ते 450 आणि ह्याच्या मोठी ती आहे ते 500 रुपये किलो आणि सवायची इथलेच आहे आणि काय हां तर सुंगटां भरपूर दिसता हांगा. तर गोंयकार सुंगटाचे घोस्तान आयल्यात मार्केटान भरपूर. हांव म्हट कितें इतलें आमचें पोटा आमगे हें नुस्तें मात तें नुस्तें फ्रेश नुस्तें होपना. आतां एक इसवण हाडलो आमगेलो फ्रेश इसवण हाडलो तेंगेले रेटीन आमकां दिताय ते. ना तर तुका इतले जर राग तिडक लोकांचे म्हारगाय ते सरकार कोणाला येतलो असो दिसता तुका ह्या सरकार कोणाक येतो म्हळ्यार सद्या सरकार काँग्रेसीच जावपा जाय म्हजे भाशेन हांव चिंत ते भाशेन काँग्रेसूच जावपा जाय. बीजेपीन चड म्हारगाय करून काबार केले आं कळटो काय चड सारके. आनी हे गरीब मनीस न्हू आतां चोय खंय पावले तेंको एक पेट्रोल देखून घालतो जाल्यार आतां 200 रुपया लिटर जाय तेलां पेट्रोल आनी हेज्या मुखार ते गॅर जाला कितें जाय तें सांगो जायना कळटो काय. लोक आतां ह्या फावटी चेंज हाडटले अशें दिसता. लोक म्हणटा कितें सगळें आतां न्यू चेंज करपा जाय. चोवया आतां देहाच्या हाती आहा ते लोक म्हणटात चेंज करया चेंज हाडटले अशें म्हणून. सो ह्या लोकांचो वेगळो वेगळो मूड आसा सेपरेट मूड आसा की कांय लोक म्हणटात की ह्यो गजाली आमच्या कंट्रोलान म्हारगाय ह्यो गजाली कंट्रोलान ना. पूण लोकांक अशें दिसता की ते सरकारान कंट्रोल करूंक जाय आशिल्लें आनी करपाक जाय अशें म्हणून. आनीकूय फुडें वचून पळोवया आमी लोक भरपूर गर्दी आसा हांगा की कोणाक कितें तरी म्हणणें आसतलेंच. कितें म्हणटा मेळ्ळें जाय तशें नुस्तें आयज आज नुस्त्याक सद्या कांय मेळना आमकां म्हळ्यार चडशें बारीक आहा आमचा मोठे होय ताका लागून हांव घेवपाक फुडें चलना. मोठे नुस्तें आतां घेवपाचें गोंयकारांक हे ताकता आतां सद्या काय म्हणटा कित्याक म्हारग जाल्या अशें म्हणा. म्हारग हय म्हारग खूब म्हारग आहा आनी खूब रेटी वाडल्या 200 500 रुपया लोकांक पयशे आसताय वो ना आसताय. आतां हे म्हारगाचे कोविडा लागून पयशे लोकांक आसनाय आनी कोणें हें करप कंट्रोल दवरप ह्या म्हारगायेचेर म्हणटा तूं कोणें सांबाळपाक जाय. पब्लिका कडेन आहा न्हू तें सांबाळपाक लोक पयशे नासतना कितें घेतलें नुस्तें घेवपा न्हय न्हू. पब्लिकान ह्या फावटी आतां हे सगळे म्हारगाय हे ते आमी सरकाराची जबाबदारी म्हणटात सरकारान सांबाळपाक जाय. कितें दिसता तुका तेज्या बद्दल कितें दिसता तुका? तेजे बद्दल म्हणजे लोकांक हें करपा जाय न्हू फुडें सरपा जाय फुडें सवन कितें हें करपा जाय.
ह्या वाटीचे इलेक्शन जालें 10 तारखेक रिजल्ट येतलो कितें दिसता तुका कितें दिला लोकांनी कितें कशें वोट केला ह्या वाटी हे सगळे विशय पयल्या काय चोयल्या म्हळ्यार चडशे सगळे मिक्स जाला मिक्स वोटींग जाला सगळे सरकार कोणालें येतलें अशें दिसता तुका म्हाका दिसता चडशे काँग्रेस येवपाक शकता हे पाटी कित्याक चेंज जावपा जाय न्हू चेंज जातले इतले बरें दिसता फाटल्या वाटी काँग्रेसीक लोकांनी अशें हे दिल्ले पूण काँग्रेस सरकार करूंक पावली ना तेजेर कितें तुजें म्हणणें ह्या वाटी जातलें अशें दिसता तुका परत येय न्हू जाल्यार फायद ना न्हू ते वचोन BJP घेवन जाताय ताका लागून परत तीच पार्टी येवपाक शकता कित्याक तीच पार्टी काँग्रेसाचे BJP वयताय पूण पॉलिटिकल सिस्टमीचेर लोकांक विश्वास ना काय कितें आतां जशें जाला काय आतां दिसता म्हाका चेंज जाल्याकूय बरें चेंज जातले गव्हर्मेंट फॉर्म न्यू जाल्यार बरें कित्याक चेंज जातलेली गव्हर्मेंट फॉर्म जाल्याकूय लोकां पब्लिकाय कितेंशें दिसता कितें जातलें ह्या वाटी 10 तारखेक रिजल्ट येतलो हे खूब मच अवेटेड रिजल्ट अशें म्हणपा जाता कितें जातलें अशें दिसता 10 तारखे आता जशें लोकांनी एक आपलो प्रतिनिधी चूज करपा म्हणून वोटींग केला तो रिजल्ट मेळटलोच आमकां अशें कांय ना पूण अशें दिसता की सगळें मिक्स भाजी दिसता आमकां पूण तेका लागून लोकांक त्रास जातलो असो दिसना मागीर तुका आनी त्रास ना लोक गोवाचे लोक सगळे एज्युकेटेड आसा लिडर घेवन हांगसर काय मेजर चेंज काय कोण करपाना सद्या लोक एज्युकेटेड आसा म्हणटकीर तांकां खबर आसा डिसिजन दे आर टेकिंग डिसिजन दे आर ओन डिसिजन अशें ना की लिडर येतलो आनी सगळें चेंज करतलो तुका कितें दिसता तुका ना हे जे आसा पळय न्ही गोवा ही संवय आसा हे राजकारण पॉलिटिक्स पयलींच्यान हेच आसता अशेंच आसता म्हणजे गोंयच्या लोकांक व्हडलोसो कांय फरक पडना हितूंतल्यान खंयचेय गव्हर्मेंट येयलें कितेंय जालें हे कित्याक पयलींच्यान हे अशेंच आसता आतां तरी मातशें स्टेबल आसता पूण ते एक थोडे आमी वर्सां फाटीं पळयलें जाल्यार 3 म्हयन्यांनी बी मुख्यमंत्री चेंज जातालो आनी 10 तारखेक रिजल्ट येतलो कोणाचें येतलें अशें दिसता तुका सरकार म्हाका दिसता चडसो काँग्रेस जालो दिसता म्हाका काँग्रेस जातलो म्हाका दिसता म्हज्या बाबतीन आसा ते तशें स्ट्रेंथ आसा तेंची दिसता तुका कित्याक न्यू चेंजीस जावपाकूच जाय कित्याक इतल्या 10 वर्सां ताणें कितें केलां डेव्हलपमेंट कांय करूं ना म्हाका दिसता चडशें आनी हेंचे फुडें कितें एक्शन घेवचें काँग्रेसान जावं कोणूय जावं तो मिनिस्टर येवं पूण ताणें बरें डेव्हलपमेंट केलें म्हूण मागता हांव इतलें पुरो आमकां हे गोंयकारांक म्हारगायेक लागून बरो त्रास जाता लोकांक अशें म्हणून आयकता हय तें जालेंच गोंयकार नुस्तें जशें हें करता सारकें बारीकसाणीन पळोवन घेता तशें ह्या वाटी 10 तारखेक आतां रिजल्ट जावपा जाता कितें दिसता तुका तेणें गोंयकारान तशें वोट केला आसतलें अशें दिसता हय लोक वोट करतलो हे पाटी लोक BJPन मार्काय चड हाडली न्ही सारकी पूण तुका कितें दिसता ह्या वाटी सरकार कोणालें येतलें लोकांचे तें सांगपा जाय नेत्रे चोवपाची कोणाक कोण येता परत अशें लोकांची मूड आसा की म्हारगायेक लागून एका तेका लागून लोक अगेन्स्ट गेल्या म्हणून सगळें आसा तेज्या चड आनी सगळें चड न्ही म्हारगाय म्हणल्यार सारकी चड जाल्या भाजी चडली नुस्तें चडलें सगळें चडलां तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्हीची खाशेली कार्यावळ सरकार कोणाचो ह्या कार्यावळीन एक ब्रेक घेवपाचो वेळ आयला हो ब्रेक घेवन परत येवया रोखडेच मेळ्यात गोमंतक टीव्हीचेर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही विसवा उपरांत तुमकां येवकार तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्हीची खाशेली कार्यावळ सरकार कोणाचो नुस्तें म्हणलें काय पक्षाचो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान अशे कितलेशेच उमेदवार आसात जे सुक्यार पडल्यात मात ताज्या नुस्त्या परस सुक्या नुस्त्यांक चड वालोर आसा अशें बाजारांत दिसून येता कांय सुक्यार पडिल्ले उमेदवार जिखून आयल्यार तांचो वालोर वाडपाची चिन्नां सद्या ह्या वेंचणुकेच्या पुराय निर्णयांतल्यान दिसून आयल्या तर ताजेरूय लोकांक आमी विचारया कितें म्हणणें तें लोकांचें 10 तारखेक आमच्या वेंचणुकेचो रिजल्ट येवपाचो आहा कळ्ळें न्ही तर अशे कितलेशेच जे हे उमेदवार आसा जांकां पक्ष मेळोंक ना बी त्या सुक्या नुस्त्यांचो आतां जो बांगडो 200 रुपयान 5 मेळटा ते बांगडे सुकयल्यार कितले म्हारग जाता हे सुक्यार पडिल्ल्यांक वालोर येतलो काय कितें ह्या वेंचणुकेक अशें दिसता रिजल्ट डिपेंडंट म्हणटात तुमी हय अशें दिसता कित्याक जाणा आतां पक्षाचेर कोणाचो विश्वास सारको उरिल्लो ना म्हणून थोडे इंडिपेंडंट रावता पळय तांकां चान्स आसा पूण मना सारकें सरकार जातलें दिसता त्या कंडिशनान ना डावटफूल
ह्यांनी कोणी सरकार आयले जाल्यार म्हारगाय जायत रावतली म्हारगाय येव रावना पण सरकार कोणाला जातलो सो दिसता तुमकां? सरकार म्हणजे फायट दोना भितर जातली काँग्रेस आनी बीजेपी पण ह्या वाटी अशें दिसून येता की इंडिपेंडंटाक चड वालोर येवपाचो आसा काय कितें अशें आसा अशें दिसता कितें म्हणटा घेतलें नुस्तें तुमी आयज जाय तशें मेळ्ळें कितें दिसता तुमकां 10 तारखेक रिजल्ट आसा हेजो इलेक्शनाचो गोंयच्या कोणाचें सरकार येतलें अशें दिसता पळोवया तसो मिक्स भाजी जातली ती पूण कोणाचे येवचें अशी तुमची हे आसा कितें कोणाचें सरकार कोण येयले सारकेंच सोल्युशन मेळपा खातीर लोकांनी वोट केला अशें दिसता हय चेंज जातलीच म्हाका दिसता चेंज जातली अशें दिसता म्हणटात सगळे लोक मार्केटाची परिस्थिती कितें कितलेशीच वर्सां जाली अशेंच मार्केट दिसता अशें हे आसा टॉयलेट नाय ते कितें आहा कंडिशन हे मार्केटाक कितें जाल्लें आहा सगळे वयली ट्रक महाराष्ट्राचे कर्नाटकाचे तामिळनाडू केरला हे सगळे ट्रक येवन पडटा हिंगा गोंयकारांक कांय फेसिलिटी ना प्लस हिंग चोयल्यार हिंग ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना एक टॉयलेट सिस्टम सारकी ना एक शेड ना बरी भाशेन कांय फेसिलिटी ना हाली लोकल टॅक्स कलेक्ट कोत्ताय लोकल पयशे कलेक्ट कोत्ताय पूण कांयच हें ना मार्केटाक हे मार्केट अशें आसूं जाय म्हणजे एक हें आसूं जाय आनी ड्रेनेज सिस्टम आसूं जाय सगळे ड्रेनेजी वचपाक हिंग इस्टोर जावपाची पण हिंग सगळो आयस उडयताय कितें कोत्ताय सगळे डटी कोत्ताय हिंग एक सिस्टम ना सारकी आनी हिंगा कायदो ना कायदो कोत्तलो कोण ना एक सिस्टम करपाक कोण मुखार सोन ना तुका कितें दिसता जातलें मी महाराष्ट्राचा आहे पण एक 10-15 वर्ष झालं गोव्यामध्ये राहतो मी दोन्ही टर्मला इथं बघितलं आहे तर ह्यावेळी BJPनं महाराष्ट्रातला फडणवीस इकडं आणला आणि महाराष्ट्रात जिने जी राजनीती वापरली भ्रष्टाचारी असो किंवा कसं निवडून येणे हाच निकष मग तो गुंड असो भ्रष्टाचारी असो हे BJPनं नीती वापरल्यामुळं लोकांमध्ये रोष आहे आणि त्यामुळं जरी काँग्रेसनं मागच्या वेळेस 13 आमदार येऊन लोक काय तिकडं जरी गेली असली तरी लोकांचं मत ही BJP विरुद्ध आहे कारण BJPचं एकच नीती आहे फक्त निवडून आणणे निकष मग तो गुंड असो रेपिस्ट असो कसा पण असो त्यामुळे मला वाटतं की त्रिशंकू लागेल पण काँग्रेसच्या सीटा चांगल्या येतील असं मला वाटतं काँग्रेसची सिटां बरी येवपाची शक्यता आसा अशें लोक सांगपा लागल्या बरें 10 तारखेक गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेचे रिजल्ट येवपाचे कितें दिसता कितें जातलें अशें दिसता चोय कितें जातलें सगळ्यांक खबर आहा सगळी मिक्स भाजी जातली आनी कोणाचें सरकार कोणाक मेजॉरिटी मेळपाना हेतून कोण इंडिपेंडंट आहा पळय दे आर गोइंग टू प्ले द मेजर रोल एंड दे आर गोइंग टू प्ले बेस्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स हू इज गोइंग टू फॉर्म द गव्हर्मेंट कोण सरकार करतलो अशें दिसता तुका ह्या हितून सगळें सरकार काय ना सी आज सगळ्यांक खबर आहा मनी इज देयर विथ BJP हॅज द पॉवर टू परचेस अँड एनीबडी ऑर एवरीबडी गेट इलेक्टेड इट इज BJP हू इज गोइंग टू बाय देम अँड सेल अँड गोवा इज गॉन फॉर होलसेल कोण म्हणटात काँग्रेसाचो सरकार येतलो कोण म्हणटात मिक्स जातले सगळे आनी कोण म्हणटात BJPचो सरकार येवंक शकता म्हणून आनीकूय लोकांक विचारया गोंयान वोट केल्ले 10 मार्चाक रिजल्ट येवपाचो कितें दिसता तुका कितें जातलें म्हाका जाय दाम येयलो वी हॅव टू वेट एंड वॉच आफ्टर 10th कितें जाता तें एवरीबडी वॉन्ट टू बी a CM देर आर 5 people आर देर टू बी a CM like Michael Lobo then Digamar Kamath Vishwajit Rani by Sudhir Dolekar these all people will fight for the CM the government will be only for 6 months I think so better it will be we can't say anything we'll see after 10th. But who do you think will be forming the government? Nobody can say. Nobody have right choice to fill the government because after the 10th, everybody will run here and there. Everybody want to see him, so everybody will make their own party. Independents are going to get prominent in this entire. So independent they can go anywhere, but the ruling party have. Like Congress, BJP, they will jump like a frog. 10 तारखेक न्ही हेजो गोंयचे रिजल्ट येतलो इलेक्शनाचो कितें दिसता तुमकां कितें जातलें अशें दिसता बायलांक खास करून विचारता कित्याक म्हारगायेक लागून भरपूर बायलां हे त्रासान आसा कितें दिसता तुका कितें जातलें अशें दिसता 10 तारखेक पळोवया कितें येता तेणे सरकार कोणालो जातलो असो दिसता तुका
सो किती दिसता तुका ह्या वाटी 10 तारखेक आतां रिजल्ट येतलो कितें जातलें त्यांनी कळलेले की पण कितें येतलें कोणाचो सरकार सांगू जाय न्ही अजून सांगू जाना घेतले नुस्तें घेतले काय म्हणटा कितें दिसता तुका 10 तारखेक रिजल्ट हेजो इलेक्शनाचो कितें जातलें अशें दिसता तुका 10 तारखेक 10 तारीख वोटां सगळीं फुटोन वयतलीं आनी मेजॉरिटी पळय कोणाक आसा ती येतली हें जातली सरकार मेजॉरिटी मेळटली कोणाक ती मेजॉरिटी चड करून BJP मेळटा गव्हर्मेंट फॉर्म करतले ते अशें दिसता तुका ना ताका अलायन्स करचेंच पडटलें अलायन्स करचेंच पडटलें तुका कितें दिसता तुमी तुमकां आतां 10 तारखेक रिजल्ट येवपाचो इलेक्शनाचो कितें जातलें अशें दिसता कोण सरकार फॉर्म करतलो म्हाका दिसता काँग्रेस लोकांनी वोट केला तांकां जायतलें अशें दिसता काँग्रेस सरकार येता कित्याक लागून कितें विशय आशिल्ले ह्या इलेक्शनाक हे इलेक्शना मरे चड म्हारगाय जाल्या पयलीं पेट्रोल जावं कितें हें जालें ना विकास जालो ना कांय जालें ना म्हणजे गरीब लोकांक जायतो त्रास जाले म्हणजे वाडोवन म्हणजे कितें कमोडिटी घेवपाक गेले जाल्यार सगळ्याचे रेट कितली पावली तेल देखून हें फॉर्च्यून 85 रुपीज जाल्लें तें आतां 140 150 तेश कोन्न जालां तेश कोन्न लोकांक गरीब लोक कितें जातले काँग्रेस लोकांनी एंटी BJP वोटींग केला काय ना BJP कितें आहा तांकां दिल्लो चान्स तेणी हायलें काबार केलें BJP काबार केलें गोंयां सगळें चोयलां इलिगल कन्स्ट्रक्शनां तेंगेलीं चड ती बंद गव्हर्मेंट कोण फॉर्म करतलो हांव काँग्रेस शुअर हय काँग्रेस येतलो आनी आमचो हो बाब रेजिनाल्ड काँग्रेसाक वचपाचो गोमंतक TV आयज मडगांवच्या होलसेल नुस्त्या मार्केटान आयले आनी मडगांवची ह्या मार्केटाची भोंवडी करून आमी लोकां कडल्यान तांचो मूड जाणून घेतात 10 तारखेक वेंचणुकेचो जो रिजल्ट निर्णय येवपाचो आसा तेज्या बद्दल लोकांचें कितें म्हणणें आसा तें फुडें वचून पळोवया आमी कितें म्हणटा कितें जातलें 10 तारखेक गोंयान इतलें व्हडलें वोटींग केलें आनी आतां 10 तारखेक तेजो रिजल्ट येतलो तेजो निर्णय येतलो कितें जातलें अशें दिसता जातलें कांय ना रिजल्ट म्हटल्यार तेंच जातलें लोकांक आतां म्हारगायेची संवय जाल्या लोक आतां म्हारगायेन जगता कशें करून कोण येयल्यार कांय जावपा ना लोक आतां बारीक नुस्तें व्हरपाक लागले इतल्याचेर हे आयले एक टायमार घोस्तान कशें आतां 300 रुपया बी बारीक नुस्तें लोक नुस्त्या कडेन वचपाक शकना परिस्थिती लोकांली बिकट येयल्या आतां सगळें म्हारगाय आतां 10 तारखे नंतर आनी वाडपाचें आहा कोणूच कंट्रोल करपाक जायना बारीक गोश्टी कडेन कोण पळयना व्हडले पूण कोण फेल पडलो म्हणटा हितून ह्या गजालीक लागून पळोवपाक गेल्यार राजकारणी बरें आहा लोक फेल पडलो असो जालो ना लोक हेका हे करीत आहा आतां बाबडे फेस करीत आहा प्रत्येक म्हारगायेक प्रत्येक गोश्टीक लोक कांयच करपाक शकना लोकांले कोण आयकोनूय घेयना पूण लोकांनी जेन्ना सरकार वेंचता आसतना ह्या फावटी विचार केला आसतलो अशें दिसता तुका ना सेम परिस्थिती तशी आहा लोक चलता जगया अशें म्हणून जगता बदलपा जाय अशें दिसता तुका केन्ना बदलपाक जालें ना कित्याक आतां जालें मरे पयशाचें हें जालां खूब आतां इलेक्शन म्हणटा तें हें उरलें ना फेर आनी हें उरलें ना इलेक्शन आतां घाण जायत गेल्या पूण 10 तारखेच्या निर्णयाचेर तुजी व्हडलें कितें बदल जातलें अशें दिसना तुका अपेक्षा ना गोमंतक टीव्हीच्या खाशेल्या कार्यावळीत आयज आमी आयिल्ले मडगांवच्या होलसेल फिश मार्केटान आनी लोकां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केल्लो की सरकार कोणाचें येतलें ह्या सरकार कोणाचें येतलें ह्या प्रश्ना भितर लोकां कडल्यान अश्यो प्रतिक्रिया आयल्यो की भाजपाचें सरकार येतलें काय कितें किंवा काँग्रेसीचें सरकार येतलें काय कितें पूण खुबशे लोक अशें म्हणटात की एक फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट सरकार गोंयांत येवपाची शक्यताय आसा 2017 भशेन सरकार कोणाचें येतलें हे 10 तारखेकूच समजून येतलें मात लोकांचे प्रस्न मात तशेंच उरल्यात ह्या होलसेल फिश मार्केटांतल्यान दिसून आयले लोकांचे प्रस्न घेवन आमी सदांच गोमंतक टीव्ही परत तुमच्या मुखार येतले पळयत रावात गोमंतक टीव्ही हांव गोमंतक टीव्ही खातीर प्रतीक परब मडगांवच्यान